कठीण गंभीर आसा त्या मनशाक आमी ICU दवरता. कितें कठीण गरज आसा त्या मनशांची आमी एप्रोच त्या मनशा कडेन आमी वेता. ना म्हणजे ना जाल्यार ताजें तोंडूच आमी पळयना. ताका आमकां गरज आसा तो आमकां जाय, गरज ना तो मनीस आमकां नाका. असलें आमचें जिवीत. तिच्या बाबा भयणानो, आयचे पयले वचप आमी आयकलें जोहेकियन राय इस्रायलांत आपल्या 18 वर्सांची राजवटकी चलोवन आसलो आनी राजवटी चलोवन आसतना देवाचेर उपराटलो. बोंब्या पुजा, दुसरी संस्कृती, देवाचे 10 उपादेश पाळचे ना आनी आपणेंच देव म्हणून सांगल्या बरी लोकांक शिकोवंक लागलो. आनी ह्या खातीर आमी पळयता नेबुकदनेझर आयलो आनी धाड घालें आनी सगळें तांकां एकठांय करून बंदीन घालें. आनी थंयसर तांकां आमी पळयता कश्टां वयर कश्ट येवंक सुरू जालें. कित्याक एका मनशा वरवीं सगळें नाश जालें. तें आज आमी आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत वांदेल्यांत जेजू परत आमकां उडास कर म्हणटा. कोण सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो सर्गींच्या राजान रिकचो ना. हें ताची उतरां जावन आसात वांदेलाची. ताच्या दोंगरा प्रसंगाच ताणें दिल्ली निमाणी उतरां आमी म्हणटा. आनी थंयसर तो म्हणटा एक शीस आमी जावंक जाल्यार कसले आहारता आमचे थंय आसोंक जाय. आमी सदांच मिसाक येता, मागणें करता, बरीं कामां करता आनी आमचे सदां दिसपट्ट्या जिवितांत ही गरज जावन ती सगळ्या चटुवटींत आमी आसा ना. आनी सगळ्यांक आमी वय म्हणून सांगता तो मनीस न्हय. कितें कोण म्हज्या बापाची कुशी पाळटा आनी ताचे भावार्थ खडपाचे बुन्यादीर ताणें थीर करून दवरला तो मनीस थीर जावन उरतलो म्हणून आयच्या दोंगरा प्रसंगांत जेजू आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. तर प्रितीच्या भावा भयणानो, आमचो भावार्थ खडपाचेर आमी कशें बांदूंक जाय. जेजून पेद्रूक म्हणलें, पेद्रू तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी घर मात हांव बांदतलो आनी सर्गींचे सव्यो तुका हांव दितलो. सर्गी कितें तूं बांदून आसतलोय तें सगळें बांदून आसतलें आनी सर्गी कितें संवसारीं तूं कितें बांदूंक नाय तें सर्गी बांदून आसचें ना. आनी हेमकोंडाची दारवटे ताचे वयर केन्नाच जैत वचचें नात. म्हणजे पयली आमकां आयली इगर्ज माता आनी दुसरो आयलो आमकां बायबल. पयलो बायबल न्हय, पयली आयली इगर्ज माता. इगर्ज माता म्हणल्यार कोण? भक्तांचो एकठार. हांगासर जमो जावचे लोक भक्तांचो एकठार ती जावन आसा इगर्ज माता. इगर्ज माता म्हणल्यार बिल्डिंगां न्हय. इगर्ज मात जावन आसा हांगा भक्तांचो एकठार आमी सांगाता वचचें. आनी आमच्या भक्तांचो एकठार आमकां आसोंक जाय जाल्यार आमी कशें भक्तांच्या एकठारांत आमी आसून जेजूच्या उतरां प्रमाणें खडपाचेर आमची बुन्याद आमी घालची. आज आमच्या जवळ एकलो आमी सांगाता मेळटा आसतना जायते फावटी आमचें जिवीत जावंक जाता आमी एका हॉस्टेलांत जियेल्ल्या बरी. एका हॉस्टेलांत कितें आसा गरजो तिरसूंक आमी हॉस्टेलांत आसा. जायते जाणां हॉस्टेलांत जेयल्यान जावंक पुरो. येवचें, जेवचें, न्हिदचें आनी वेचें आनी कांयच ना हॉस्टेलांत कामां वैगी ना. हांगासरी थोड्या फावटी आमी सांगात आसतना तिनच आमची कामां जावंक पुरो. येवचें, वेचें, इल्लें उलोवचें, हाय बाय जालें, मागीर कांयच ना. दुसरें इगर्ज माता आज आमकां जावंक पडलो एक ICU. आमी जाणा कठीण गंभीर आसा त्या मनशाक आमी ICU दवरता. कितें कठीण गरज आसा त्या मनशांची आमी एप्रोच त्या मनशा कडेन आमी वेता. ना म्हणजे ना जाल्यार ताजें तोंडूच आमी पळयना वैगी ना. ताका आमकां गरज आसा तो आमकां जाय, गरज ना तो मनीस आमकां नाका. असलें आमचें जिवीत. म्हजे कडेन सगळें आसा हांव ताका केअर करना. देवान म्हाका जाय तें दिलां. थोड्या फावटी ही आमची जावन आसा. ताका उलोवच्या खातीर उलोवया. कित्याक मरतना ताणें म्हाका बरें सांगूंक जाय न्ही. भोव सक्तां कडेन उलयतलो, सक्तांकी सलाम करतलो, आज तो मेलो अशें म्हाका सांगूंक जाय. ह्या चिंतांनी थोड्या फावटी आमी लोकां कडेन उलयता. आमच्या भितर कितें आसा ती आमी दाखोवन दिना. असलें आमचें गरजेक. आनी तिसरें जावन आसा आमची गरज माता पेट्रोल बंक म्हूण आमी सांगता. टांक काबार जाली पेट्रोल भरता. टांक काबार जायना जाल्यार पेट्रोलूय भरिना आमी वैगी न्ही. कितें काबार जालें आमी गरजेक जमता. हांगासर कितें आमचें तें उणेंपण आसा एकामेका ना जाल्यार आमकां गरज ना.
मनशांची. आनी तिसऱ्यान जावन आसा थोड्या फाटी हे इगर्ज माता साक्रामेंताचें केंद्र आमी म्हणटा. इज द सेंटर ऑफ द रिसिवींग द सॅक्रामेंट्स. एक फाटी सॅक्रामेंट जालो जाल्यार आमची कामां आनी कित्याक इगर्जेक वचोंक जाय, लोकां कडेन उलोवंक जाय, कितें आमी करूं, आमची गरज आसा, आमची कामां जालीं बेगिने. भुरगीं आसतना भोवतेम दितना आमकां होवन हाडटात, निमाणें आमकां 4 जाण होवन हाडटात, आमकां चलोवंक जायना. थोड्या फाटी आमचें जिवीत अशें. पूण जेजू कितें म्हणटा, असलें न्ही, हांव संवसाराक आयलां उजो पेटोवंक, आनी तो उजो लासलेलो आतांच म्हाका जाय. उजो म्हणल्यार कितें, मोगाचो उजो. आमची काळजां मोगाच्या उज्यान पेटोवंक जाय. कोणाच्या मोगाच्या उज्यान? पयशांच्या न्ही, आस्तीच्या न्ही, गॉड हें आमकां हांवें फामाद जावंक जाय म्हणल्यार त्या खातीर न्ही. म्हज्या भावा भयणांच्या थंय म्हज्या तांच्या काळजान म्हजो काळीज लासोंक जाय, मोगान तें काळीज म्हजें लासोंक जाय. हो जेजू म्हणला ह्यो उजो आतांच म्हाका पेटलेलो जाय. ताणें म्हणून हांव फाल्यां न्ही, परवां न्ही, वा 85 इयर्स जातना हांव करता ना, आतांच म्हाका पेटलेलो तो उजो जावंक जाय. म्हणजे आमचें जिवीत तशेंच. आनी दुसरें जाता क्लोजनेस टू गॉड आनी क्लोजनेस टू माय ह्युमन बिईंग. म्हणजे लागशिल्लो संबंदांत आमी जियोचें. कोणा कडेन विचारल्यार तो कोण? तो म्हज्या मामाच्या मामाचो पूत, ती म्हज्या मावशेच्या मावशेचे धूव म्हणटा आमी. पयसलो वयगिने पयसलो संबंद आसा जाल्यार आमचो लागशिल्लो ना थंय. आमी काजाराक गेल्यार जेवता आनी येता, लागशिल्लो संबंद आसा जाल्यार इल्लें काम करता वयगिना. हांगासर तोच संबंद आसूंक जाय. लागशिल्लो संबंद, ती म्हजी भाव, ती म्हजी भयण, ह्यो लागशिल्लो संबंद आमच्या जिवितांत आसा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, थंयसर आमचें जिवीत खटपाच्या बुन्यादीर बांदून हाडटलें. आनी तिसरें जावन आसा देवाचें हाजीरपण. कशें प्रेजन्स ऑफ गॉड म्हणटा आमी. देवाचें हाजीरपण हांगा परम सक्रमेंतान जेजू खरोच आसा इगोर्जेंत आमी नमस्कार करता. तेंच देवाचें हाजीरपण म्हज्या भावा भयणां तें आमी पळोवंक जाय. कित्याक भगेंत पावलो म्हणटा आमी सगळीं जावन आसा देवाचीं तेंपलां, आनी देवाचो स्पिरीट आमचे थंय जियेता. कोणें चिंतलां गी, खाली तोंडान मात रोयगिना. आमी कोणाक रेस्पेक्ट मान मर्याद आमी दिता गी, कसले आमचे गाळी, कसले आमचे सिराप, कितें आमचें जावंक पावलां वयगिना. एका देवाचो स्पिरीट आमच्या भावा भयणी थंय जियेता, आनी त्या भावा भयणाच्या स्पिरिटांत आमी आसां. जायते फावटी आमचें जिवीत ना. आमी एकच चिंता, मागणें केलें, नोवान केलें, जालें, म्हजीं कामां आनी कांय म्हाका पडोवन वचोंक ना. म्हजीं कामां हांव करतां, तुमीचें तुमी सांगा म्हणून. तशें न्ही. आमच्या जिवितांत प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या बुन्यादीचेर आमी, ह्या खटपाचेर आमची बुन्याद घालूंक जाय. त्या दाळा सगळीं आमी एकच इगत माता जावंक पावता. आमचें थंय कोणाक थंय उणें पडना. एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक पावतले. पूण जायते फावटी आमचे थंय बुरयेपण कित्याक जाता? कन्नडांत एक सांगणी आसा अशी, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜವಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳು, परिस्थिती तक्कंते तीर्प कोडू. सगळ्यांकी कन्नड येता म्हूण हांव समजता. आमी जायते फावटी आमचें तीर्प झडते, कितेंय आयकलें, कितेंय दिलें, कितेंय पळयलें, कितेंय दिलें वयगिना. आनी आमचे तें संबंद कसो आसचो, आनी आमचें तें आमी कशें जियेता. मागया देवा कडेन बरें जिवीत जिवंक. आमेन.